नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रादेशीक आराखड्यात बदल करून वसणूक वाठार करपा खातीर सुमारा भायर अर्ज. राज्यस्तरीय समितीची फक्त 29% जमीन रुपांतराक परवानगी. आतांय चडशे अर्ज वसणूक वाठारा खातीरूच. हॉर्टिकल्चर महामंडळाक सरकारी अनुदान पावंक नाशिल्ल्यान बिलां आडकलीं. बेळगांवच्यान भाजी बंद. महामंडळाचो नव्या भाजीवाल्यांकडे कॉन्त्रात. महामंडळ म्हणटा आयतारा सावन भाजी सुरू. पर्वरीच न्हय खंयच्यानय विधानसभा वेंचणूक लडोवपाची तयारी. श्रीपाद नायकान केलें स्पश्ट. पक्षांतल्यान मात श्रीपाद ना अशे संकेत. फुडाऱ्यां मदीं खवदळ. जुवारी पूल बांदपा खातीर प्रधानमंत्र्याकडे खासा पॅकेज मागतले. चर्चिल आलेमावान दिली म्हायती. दवर्लेचे 80 भाजपाचे तरणाटे आयले चर्चिला वटेन. आनी खेळा मळार कोच अविनाश आवरेन जीसीएच्या कारभाराविशीं काडले प्रस्न. दोतोर शेखर सरकार म्हणटा जीसीए चल्ला भ्रष्टाचार. आता खबर विस्तारान. प्रादेशीक आराखड्यात बदल करून जमीन वसणूक वाठार करपा खातीर बऱ्याच तालुक्यांतल्यान सुमारा भायर अर्ज आयिल्ले. पूण प्रादेशीक आराखडो तयार केल्ले राज्यस्तरीय समितीन तातूंतली फक्त 29% जमीन रुपांतर करपाक परवानगी दिल्या. ते उपरांत आराखड्या आड बोवाळ सुरू जाला. पूण तरीकूय आतां चडशे अर्ज वसणूक वाठारांत जमनीचे रुपांतर करपा खातीरूच आयल्यात अशी म्हायती नगर आनी गांव नियोजन खात्यांतल्यान मेळ्ळ्या. सध्या कितल्याशाच गावांनी प्रादेशीक आराखड्या आड बोवाळ सुरू जाला. हो आराखडो बिल्डरांच्या फायद्या खातीर केला असो आरोप करून तो रद्द करपाचे मागणेन नेट धरला. पूण प्रत्यक्षांत नगर आनी गांव नियोजन खात्यांतल्यान मेळिल्ली आंकडेवारी वेगळीच परिस्थिती दाखयता. हे म्हायती प्रमाण 12 तालुक्यांतल्यान मेळून ग्रामसभांनी आनी व्यक्तिगत पावड्यार मेळून जमीन रुपांतरणां मागिल्ली 37,949 हेक्टरां खातीर. पूण तज्ञांचे राज्य पावड्यावेले समितीन तातूंतली फक्त 11,000 हेक्टर जमीन रुपांतरणां करपा खातीर परवानगी दिली. म्हणल्यार फक्त 29%. ही पळयात तालुकेवार आंकडेवारी. उत्तर गोंयांत पेडणे तालुक्यांत लोकांनी वसणुके खातीर मागिल्ली जमीन 4,354 हेक्टर. पूण समितीन दिली फक्त 935 हेक्टर. सत्तरी तालुक्यांत मागिल्ली 7,803 हेक्टर. पूण समितीन दिली फकत 1,631 हेक्टर. दिवचल तालुक्यांत लोकांनी मागिल्ली 3,461 हेक्टर. पूण दिली फक्त 1,192 हेक्टर. बार्देश तालुक्यांत मागिल्ली 1,990 हेक्टर. पूण दिली फकत 1,335 हेक्टर. तिसवाडी तालुक्यांत मागिल्ली 1,674 हेक्टर. पूण दिली फक्त 664 हेक्टर. फोंडे तालुक्यांत मागिल्ली 2,637 हेक्टर. पूण दिली फक्त 1,893 हेक्टर. तातूंत चड दिल्या ती फक्त बार्देश आनी फोंडे तालुक्यांनी. आता दक्षिण गोंयांत पळोवया. मुरगांव तालुक्यांत मागिल्ली 368 हेक्टर. पूण दिली फकत 120 हेक्टर. साश्टीत मागिल्ली 1,705 हेक्टर. दिली 969 हेक्टर. केपें तालुक्यांत मागिल्ली 4,320 हेक्टर. पूण दिली फक्त 612 हेक्टर. सांगे तालुक्यांत मागिल्ली 3,069 हेक्टर. दिली फक्त 311 हेक्टर. नव्यान जाल्ल्या धारबांदोडे तालुक्यांत मागिल्ली 1,667 हेक्टर. दिली फक्त 475 हेक्टर. काणकोण तालुक्यांत मागिल्ली 4,901 हेक्टर. मात दिली फक्त 879 हेक्टर. एक साश्टीची 57% सोडीत जाल्यार हेर सगळ्याच तालुक्यांनी 35% सकयल जमीन रुपांतरीत जातली.
हालीं प्रादेशीक आराखड्याचेर परत बोवाळ सुरू जातकीर लोकांनी आपापल्यो मागण्यो धाडच्यो म्हूण सरकारान कळीत केला. ताची मुजतय 20 डिसेंबरा मेरेन वाडयल्या. 5 डिसेंबरा मेरेन आयिल्ल्या अर्जांची छाननी सध्या चल्ल्या. खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण हातूंतले 90% अर्ज आपापले जमनीचे वसणूक वाठारांत रुपांतरण करपा खातीरच आसा अशी भितरली खबर आसा. कांय दिसां भितर हें चित्र स्पश्ट जातलें. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार. हॉर्टिकल्चर महामंडळाक सरकारा कडच्यान अनुदान पावंक नाशिल्ल्यान बिलांचे कोफुजांव जाला. हाका लागून महामंडळाक सध्या बेळगांवच्यान भाजी बंद जाल्या. महामंडळान आतां बेळगांवच्या दुसऱ्या भाजीवाल्यांकडे कंत्राट केला. सोमारा सावन भाजी परत सुरू जातली अशें महामंडळ म्हणटा. 3 दीस जाले महामंडळाक बेळगांवची भाजी बंद जाल्या आनी लोक सध्या मार्केटांतली म्हारग भाजी खातात. सामान्य मनशाक सवाय दरान भाजी मेळची म्हूण सरकारान प्रायस कंट्रोल स्कीम हॉर्टिकल्चराच्या माध्यमांतल्यान चालीक लायिल्ली. मात महामंडळा कडेन अनुदानाचो वेव्हार नागरी पुरवण खात्या वरवीं जातालो. एप्रिला सावन नागरी पुरवण खात्या कडेन हॉर्टिकल्चराक भाजयेची पुरवण करपी होलसेलरांची सुमार 10 कोटींची बिलां पडून आसात अशें संकल्प आमोणकारान मिडिया सामकार उलोवन दाखयलें. एप्रिल मे जून जुलय हेजे टोटल 5.5 कोटी 4 crores 44,35,218 हे टोटल फिगर आसा जो पेंडींग आसा. आनी त्याच बरोबर ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबराची बिलां पेंडींग आसा. अरावंड 5 crores अरावंड 10 crores सुमार आमचे गव्हर्मेंटा कडेन आमचे अमावंट आसा तो पेंडींग आसा. 9 म्हयने जाले तरी महामंडळ बिलां फारीक करिना म्हूण बेळगांवच्या होलसेलरांनी हॉर्टिकल्चराक भाजी घालपाचेंच बंद केलां. पयशे रोखडेच दिता म्हणल्यारय ते आयकुपाक तयार नात म्हूण निमणे 5 जाणांचो कंत्राट रद्द करपाचो निर्णय महामंडळाच्या मंडळान सोमारा जाल्ले बसकेंत घेतलो. ते बदला बेळगांव मार्केट असोसिएशनाच्या 6 नव्या होलसेलरांक भाजी घालपाचें काम दिलां. सोमारा सावन हॉर्टिकल्चराची भाजी नित्या भशेन मेळटली अशें संकल्प म्हणटा. टोटल आमचे कडेन 8 जाण आसलेले पयलीं. फक्त तेजे भितरले 5 जाणांक आमी डिसकंटिन्यू केला आनी न्यू आतां 6 जाणांक घेतला. सो 6 आनी 3 टोटल आतां 9 सप्लायर जातले आमचे कडेन. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. परवरीच न्हय खंयच्यानय विधानसभा वेंचणूक लडोवपाची तयारी खासदार श्रीपाद नायकान दवरल्या. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वान सांगल्यार आपूण केन्नाय तयार आसा अशें तांणी स्पश्ट केलां. बुधवारा प्रुडंटाकडे दिल्लीसान उलयतना तांणी ही गजाल स्पश्ट केली. श्रीपाद विधानसभा वेंचणूक लडोवपाची शक्यताय ना म्हणपाचें भाजपाच्या कांय वरिश्ठ सुत्रांनी मंगळारा प्रुडंटाक सांगिल्लें. ते उपरांत पक्षान खवदळ पडिल्लो. आतां श्रीपादाचो निर्धार पळोवन कांय जाण गडबडल्यात. खासदार श्रीपाद नायकान दिल्ली सोडून गोंयच्या राजकारणांत येवपाच्या प्रस्नावेल्यान भाजपांत बरोच बोवाळ चल्ला. श्रीपादाक गोंयांत येवपाची इच्छा आसा मात गोंयांतल्या कांय फुडाऱ्यांक ते गोंयांत आयिल्ले नाकात अशें दिसता. गोंयांत खंयच्यानय वेंचणूक लडोवपाक खासदार श्रीपाद नायक तयार आसा. जेन्ना 5 तरी दिसता रावलो आमच्या अध्यक्षांक दिसलो राष्ट्रीय अध्यक्ष आमी जाल्यार निश्चितपणे हांव रावतलो. अध्यक्षान सांगल्यार रावतले. हय आनी खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सींतून रावंक तयार आसा तुमी? असं म्हणिल्लें फाटीं अशें म्हणिल्लें की परवरी नवी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा परवरी रावतले अशें सगळ्यांचो आग्रह आसलेलो आनी ह्या तातूंतल्यान परवरी म्हणिल्ली. पण जोपर्यंत हो विशय अध्यक्षा कडल्यान उत्तर येना तोपर्यंत काय म्हणूंक शकना. बट इन केस परवरी दिल्यार तुमी रावंक तयार आसा? हय तेच परवरी रावपाकय तयार आसा. आपणाक गोंय विधानसभेची वेंचणूक लडोवंक दिवप ना असो कसलोच निर्णय भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी घेवंक ना. तशें कोणेंय सांगिल्लें आसल्यार ते शिता फुडें मीठ खावंक सोदतात अशें श्रीपाद नायक म्हणटा. ह्या विशयाक तो आमी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी हाजे कडेन हो विशय आतां पावल्लो आसा आनी हाजो निर्णय ते घेतलो. कारण असो निर्णय अजून कांयच जावना, पॉझिटिव्ह जावना, नेगेटिव्ह जावना. आनी म्हणून जेणे काही तुमचे कडेन जे कितें कोण कितें सांगलां ते शिता फुडें मीठ खावपाचो हे जाल्लो आसा. मात पक्षां मदीं नवे कोफुसांव सुरू जाला. आपूण खंयच्यानय वेंचणूक लडोवपाक तयार आसा अशें श्रीपाद नायकान सांगिल्ल्यान नवे वाद वयर सरूंक शकतात. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.